इफ्फीचे आयोजन करपाक म्हूण गोंय सरकारान 2004 गोंय मनोरंजन सोसायटी स्थापणूक केल्ली। तेन्ना सावन आतां मेरेन गोंयांत इफ्फीचें आयोजन ESGच करता। मात 2014 सावन ESG एक अनधिकृत सोसायटी जावन उरल्या। तिच्या रजिस्ट्रेशनाचेर रिन्यूवलूच ना आनी फिल्म फेस्टिवलाचेर कोट्यांनी कड्डुपी हे ESGचे ऑडिटूय ना। सोसायटींचें रजिस्ट्रेशन दर 5 वर्सांनी रिन्यू करचें पडटा। 2009 ESGचें रजिस्ट्रेशन रिन्यू केल्लें। 2014 मात रजिस्ट्रेशन खात्यान रिन्यूवलाचो अर्ज आडायलो। ESGचो ऑडिट रिपोर्ट नाशिल्ल्यान रिन्यूवल अडकून उरले। आदले इन्कम टॅक्स रिटर्न फायल करूंक ना, त्या खातीर ऑडिट रिपोर्ट ना। ह्या अनधिकृत ESGन आतां मेरेन 2014 सावन 6 इफ्फी केले। 6 मे 2014 सावन ESG अनधिकृत सोसायटी जावन पडल्या। 2014 सावन आतां मेरेन ESGन 6 इफ्फी केल्यात। इफ्फीच्या लाखांनी रुपयांची वेगवेगळी टेंडराय ESG काडटा। ESGक सरकारी ग्रांट ना, मात महत्वाची कामां ESG कडेनूच। इफ्फी आंतरराष्ट्रीय महोत्सव मात आयोजन अनधिकृत सोसायटी कडेन पावला। फाटले रिटर्न फायल करूंक नाशिल्ल्यान ESGचे ऑडिटूय जावंक ना। सध्याचो ESGचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायान चार्ज घेतकीच ESGचो रजिस्ट्रेशनचो प्रश्न सोडोवपाचें काम हातात घेतला म्हूण सुत्रां सांगतात। मात फाटले 6 वर्सां जाले इफ्फीचे आनी तांचेर जाल्ल्या खर्चाच्या अनधिकृतपणाचें कितें? प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।